bara 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 share the bara bara share the bara 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 very 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 bara 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 Ship Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आपण स्टार्ट करूया. बाप्पाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मंगळ बाप्पा त्यावर त्या वेळा पसवतो आम्ही तुका अर्घनिताव आयच्या दिसा तुवें आमकां सकाळी जावन या वेळा मुसेर तुवें आमकां राखले सांबाळले आमच्या संगात आसून तूं आमकां चलोवन उरले या पसत आमी तुका अर्घनिताव परत त्या वेळार तुजे कृपेन आमी सांगाता मेळ्ळ्या तुजे उतार शिकोवंक पवित्र आत्म्या तूं आमचो मजतदार कुमकदार जावन आसाय तूं आमकां हर एक सता तूं उगडावी करताय आनी त्या उतरांतले सत तूं आमकां कळीत करताय कित्याक त्या उतराक सकत आसा आमचे मनाचे चिंता बदलूंक आनी ते उतार आमकां सुटका दिवंक शकता त्या उतरा पासून आमी तुका अर्घां दिता आयच्या दिसा म्हाका सगळो सूख आनी कोण हांगा आसा दर एकल्याक तुज्या हातार समर्पण दिता पवित्र आत्म्या तूं उलय म्हणजे कितेंच न्हय हर एक तुजे उतार जावं दी कित्याक तुजे उतराक मात्र जिवीत बदलची सकत आसा ते जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा म्हणजे मनान चिंतून तुवें तोंडान उलोवचे पासून अर्घां दिता कितें तूं आमकां शिकोवंक येताय हर एक सत आमी ते भावार्था सत म्हणूंक ती कृपाय तुवें आमकां फोव केल्ल्याक अर्घां दिता सांगात आस हर एक उतार तूं अद्भुत गुणांनी तीर करच्या पासून अर्घां दिता अशें हर एकल्यांनी हे सताचे उतार स्वीकार करून तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता हांव मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात आमेन 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 प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके प्रेज गॉड आमी थोड्या दिसा पयले आमी आवाजा विशयांत आयकला की तुमी आवाजा विशयांत सावंड वय आमी शिकल्या आमकां शिकयलां आवाजा विशयांत जायते शिकवण दिल्या कित्याक म्हळ्यार आमच्या आमी खंयचे हर एक करचे आवाजा मरी फात जावन आसा जर तर आवाज मनी आमच्या तोंडांतल्यान भायर येना तर खंयचीय कामां जायनात कितें जाणा तो आवाज भायर येता त्या आवाजाक सकत आसा आनी तितलेंच न्हय त्या आवाजांत कितें आसा म्हळ्यार आमकां कळीत आसा हर एका आवाजांत आत्मो आसा हांव खंयच्या रितीचो आवाज भायर काडटा त्या रितीचो आत्मो त्या आवाजांत आसता आनी त्याच रितीन ताचे काय म्हणटात प्रतिफळ या फळ आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा त्या देखून गरजेचे कितें की म्हळ्यार आमी जागृत आसूंक आसा आमच्या घरांनी खंयच्या रितीचो आवाज आमी स्विकार करता
आमकां कळीत आसा आमच्या घरांनी आमी जायत्या रितीचो आवाज आयकता वय गे आवाज म्हळ्यार उलोवण्या मुखांत जावं पुरो या संगीता मुखांत जावं पुरो या माध्यमा मुखांत जावं पुरो या हेरां मुखांत जावं पुरो आमी खंयचो आवाज आयकता ताचे वेळार आमी ध्यान दिवची गरजेचें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार हर एका संगीतान जावं दी आमी आयकोनच्या खंयच्याय आमी टायमपास जावं पुरो या कोणा लागीं उलयतना जावं पुरो हर एका आवाजांत आमकां कळीत आसा सकत आसा एक एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार देवान हो संवसार रचलो आवाजा मार्फत वय गे ताणें उजवाड जा म्हणलो ते उजवाड म्हणलो आत्मो आसलो तातूंत उजवाड म्हणल्यार वस्त आसली त्या आत्म्याच्या स्पिरिटान कितें काळोख आसलो त्या जाग्यार देवान उजवाड पयले पळयलो तो उजवाड आमच्या दोळ्या मुखार आयलो त्याच रितीन आज आमच्या जिवितांत आमकां कळीत नासतना आमी केल्ल्या आवाजा वरवीं आनी एका रितीन आमी कितें तोंडांतल्यान उलयता उतरां वरवीं आमी समस्या गोळाक जाता आमकां कळीत आसा जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेर आसा म्हणून तितलेंच न्ही आमी करच्या हर एका आवाजाक की सकत आसा हर एक आवाजाक आमकां कळीत आसना पूण आमी करच्या आवाजाक अर्थ आसा पूण आमकां कळीत आसना पूण पवित्र आत्म्याक कळीत आसा केदाळा तो आवाज आमी सारक्या रितीन आमी भायर घालता त्या काले जाता तो पर्टिक्युलर आवाज त्या एरियान तसून काम करता एग्जाम्पल काल गी पोरो त्या सिस्टरीन टेस्टामनी दिली तिका मस्तू तेंपा जावन गाले आतांचे कांय दूख असले तिका कळीत नाटले केदाळा तिणें थंय येवन रितीरे वेळार आयकली शिकोवन आनी गरजने घालूंक सुरू केले तो आवाज भायर काडलो तिका कळी जावना ती सकल पडली परत दुखा दोळ्यांनी आयली आनी मागीर ती तिका साक्ष दिवन म्हणाली आतां म्हजो कंप्लीट हात गूण जाला पयलें म्हाका मस्त कठीण पाटी वयर व्हरून परत दुखतालें दूख आसताली आतां म्हाका कांयच ना ताच्या उपरांत कंप्लीट गेला तसो अर्थ आमी केदाळा आवाज भायर घालता पयले त्या आवाजा विशयान आमी जाणा जावंक आसा त्या दाळा काले जाता पवित्र आत्मो त्या आवाजा मुखांत वावर करता पवित्र आत्म्याक कळीत आसा आमच्या खंयच्या एरियांत आमी बंदडेल आसा तो आवाज त्या जाग्यार वचून पर्टिक्युलरी ताका कळीत आसा त्या जाग्यार वचून कार्यरूपाक देंवता आनी ताचे फळ आमच्या जिवितांत आमी मॅनिफेस्टेशन म्हणटा पळोवंक आमकां मेळटा त्या देखून आमी उडास करुया कित्याक हर एक आवाज खंयची जावं हांवें सांगले म्हणून संगीत जावं पुरो या खंयचीय कोणाले उलयतना आमी जागृत आसूंक जाय कित्याक जाता की सांगत आसा आमच्या वातावरणाक परत परत खंयचो आवाज उतरां या संगीता मुखांत आयकता त्या विशीं आमी जागृत आसूंक आसा कित्याक म्हळ्यार आवाजांत इतली सकत आसा की आमकां कळीत ना आमी चिंता हर एक आमच्या जिवितांत आमी काल म्हणटात संवसारी रितीन तर पळयता पूण सामा रितीन पळोवंक गेल्यार हर एक आकार आनी आत्मीक जावन आसा आत्मीक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा दोळ्याक दिसना दोळ्याक दिसच्यो न्ही दिसनाटल्यो पूण आमी जायत्या फावटी त्या मुळाक वचना आमी भायल्यान काले करता संवसारी रितीन ताका पर्याय सोदता संवसारी रितीन आमी पर्याय सोदल्यार तो तात्कालीक जावन आसा केदाळ आमी एका रितीन सांगचे जाल्यार देवाच्या उतरां मार्फत पवित्र आत्म्याच्या मजतीन सत्तेन आमी ताका पर्याय सोदल्यार त्या समस्या जावन आमकां भायर येवंक सुलाभ जाता त्या देखून आमी प्रत्येक जावन आयकोनच्या आवाजा विशयांत सत्राय करूंक आसा कित्याक म्हळ्यार तो आवाज खंयचोय जावं पुरो एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार आमी चिंता एक धार्मीक आवाज आसूंक पुरो हांव चिंता हो धार्मीक आवाज हांवें एका आयकचे जर तर तो आवाज कसो देवाचे उतरां प्रकार ना तर तो आवाजांत आमकां कळीत आसा हर एका आवाजांत एक आत्मो आसा
जर तर तो आवाज हांव स्वीकार केल्यार तो आत्मो म्हज्या जिवितांत कार्य रूपाक देवंक हांव सुद्दां तेका दिता. त्या देखून कितेंय कोणी काले उलयतना जावं पुरो तो आवाज खंयच्या रितीन भायर येता तो आनी कसो आवाज देवाचे उतरा प्रकार आसा गी ह्या उतरा विरोध आसा गी म्हणल्यार कळीत जावचे गरजेचे जावन आसा. जर तर तो उतरा प्रकार असल्यार तो आवाज स्वीकार केल्यार तातूंत देवाचो आत्मो कार्य रूपाक घेवता. जर तर तो आवाज देवाच्या उतरा विरोध असल्यार खंडी जावन ते देवाचो आत्मो काम करूंक साध्य ना. कित्याक देवाच्या आत्म्याक मात्र कळी जाता तो आवाज खंय तावन आयला, खंय तावन आयला, कोणा तावन आयला आनी एका पर्यायार त्या आत्म्याक कळीत आसता. त्या देखून आमकां तो आवाज सारके रितीन भायर काडिचे जाल्यार अनेक रितीन सांगचे तर आमी तो अन्योन्य संबंध एकवट या देवा सांगाता देवाच्या हजारपणान वेळ करसूंचे इम्पॉर्टंट. आमी चिंताव देवाच्या हजारपणान वेळ करसूंचे म्हळ्यार वचून सक्रामेंता लागीं बसचें या फाल्यां बसचें पळय ते एका रितीन ते आमकां केदाळे करूंक जायना. एक्चुअली देवाच्या जावं पुरो आमी सक्रामेंता मुखार या देवाच्या उतरा सांगाता बसूंक पुरो पूण आमचें मौन कितें आसता म्हळ्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तर हांव कुडीनूय आसा म्हणजे मौनतेण्यान आसल्यार हांव देवाच्या हजारपणान आसा म्हूण सांगूंक जायना. जर तर हांव मार्केटीन आसूं दी या बस स्टँडार आसूं दी जर तर मौन देवाच्या उतराचेर आसल्यार देवान केल्ल्या कामाचेर आसल्यार हांव ताच्या हजारपणान आसा म्हूण सांगूंक जाता. आमी चिंताव काल हांव इगर्जे करता त्या देखून हांव ताच्या हजारपणान आसा. हांव मागणें करूंक बसलां त्या देखून हांव ताच्या हजारपणान आसा म्हूण 100% सांगूंक जायना. तुजी कूड खंय आसूं पुरो पूण आमचें मौन खंय आसता म्हळ्यार सवाल. जर तर म्हजें मौन थंय ना जाल्यार हांव ताच्या हजारपणान आसूंक साध्य ना. म्हणजे मौन सगळ्यान गुगोवन आसल्यार तेण्याने चिंतून आसल्यार संवसाराच्यो संगत्यो म्हणजे कूड आसल्यार हांव ताच्या हजारपणान आसूंक साध्यच ना. जर तर भायर आसल्यार म्हणजे मौन देवाच्या उतरांत नासल्यार देवाच्या उतरां नियाळ करनासल्यार देवाचे उतर तांडार उलोवन आसल्यार त्या वेळार हांव देवाच्या हजारपणान रावूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून उडास धरया आवाज तो कितलो धार्मीक आसल्यारय आमी तो खंय जावन येता पूण कळीत आसता. कित्याक हर एक आवाजांत एक आत्मा आसा. हर एक आवाज आत्मो काले करता आशार पाशार करता. हर एक आवाज तो जावं पुरो धार्मीक जावं पुरो देवाचो देवाच्या विरोध आसलो खंयचोय आवाज आमी भायर काडटा जाल्यार तातूंत खंडी जावन एक आत्मो आशार पाशार जाता. तितलेंच न्ही हर एक आवाज वातावरण सृश्टी करता आनी ती आत्म्याची कामां दाखोवन दिता. आमकां कळीत आसा आता तुम्ही एक्झाम्पल एक खासदाराच्या एका वसा ते जाल्यार खंयचो आवाज आसता ते म्युझिक पुरा साधारण वैगी खंयचे वातावरण सृश्टी करता वैगी तो आवाज वैगी. तसं तुम्ही मरणाच्या घरा वसा त्याला खंयचो आवाज आसता ते दुखाचो वैगी. म्हळ्यार त्या आवाजाक सगळत असा एक वातावरण सृष्टी करूंक वैगी ते वातावरण आवाज सृष्टी करता. खाली आवाज गेल्यार पुरो त्या आवाजा वरवीं ते वातावरण त्या प्रमाणे परिवर्तन जाता. तशेंच आमी घालचे आवाजाकी सकत आसा केदाळा ते जाणा जावन. त्या देखून आमी खंयचो आवाज आयकता तो आवाज तो वातावरण सृष्टी करता. जर तर आमी देवाच्या उतरा विशयान जर चड आमी आवाज आयकता जाल्यार त्या वेळार तो वातावरण थंयचो त्या रितीचो आसता ताचे प्रेझेन्स ताचे हजारपण. जर तर देवाच्या उतरा विरोध आमी चड आयकता जाल्यार या संवसाराच्यो आयकता जाल्यार ते जाल्यार काय जाता थंय तो आत्मो तो वातावरण सृष्टी करता. त्या देखून गरजेचें कितें म्हळ्यार आमकां कळीत आसा जे दोन संगत्यो हर एक आवाजांत आत्मो आसा आनी हर एक आवाज एक वातावरण सृष्टी करता. आमी वडील तशें सांगलें काही तुम्ही मरणाच्या घरात आवाज करतात बँड खंयच्यारी काय जाता तो एक वातावरण येता. त्याच प्रमाणे खासदाराचे या दुसरे खंयच्याय कडेन गेल्यार खंयच्या रितीचो आवाज येता त्या प्रमाणेचो आवाज थंय वातावरण
आमकां पळोवंक मेळटा आनी ताचे मॅनिफेस्टेशन आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा. तो आवाज त्या त्या रितीन काय करता लोकांक बदलूंक तांची भावना फिलिंगां बदलता त्या 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 आवाजाक लागून. कित्याक त्या आवाजांत एक आत्मा आसा उडासदारी ती आत्म्याची कामां. तो आत्मा वचून हे कार्य करपाक घालता. त्याच प्रमाणे आमी सांगलें तुम्ही खंयचेय संगीत आयकता आनी पळयची ताची उतरां खंयची वायट जी असतात जायत्या फावटी डेमॉनिक हिम्स असतात कळीत आसा. जायते जण ताका बली जाल्यात. तांकां आयकतना ते बारीक बरें दिसता ते म्युझिक. तांकां कळीत आसना खंयचो आवाज ते काणकोण आसा. लास्टाक कितें आसा ताच्या त्या बंदड्यांत ते पडटात. त्या देखून कळीत जायचे परत परत तरी एक आवाज आत्मा आसा. जर तर हांव चड आवाज खंयचेच आयकता तो आत्मो म्हज्या नियंत्रणांत घेता. तो आत्म्या प्रमाणे म्हणजे त्या आत्म्या प्रमाणे हांव म्हजी कामां मॅनिफेस्टेशन पळोवंक मेळटा. त्या देखून गरजेचें जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुमकां उडास आसा इस्रायलाचो पयलो राय साऊल एक दीस एक फावटी काय जालें वायट स्पिरीट येवन ताका सतयतालो. वायट स्पिरीट येवन सतयतालो. ताणें देवान अभिशेक केल्लो जाल्यार देवान तो पयसरलो. देवाक अविधेयपण दाखयलें. ताच्या उपरांत कितें जालें तो वायट स्पिरीट ताका सतयतालो. पूण त्या वेळार तो वायट आत्मो दाविदान केल्ल्या आवाजा वरवीं उणो जालो मात्र न्ही तो आत्मो सतयतालो ताचे तावन भायर गेलो. पळया त्या वेळार तो एक खोटो आत्मो दावीद साऊल रायाक सतयतालो. एक्चुअली साऊलाक देवान अभिशेक केल्लो देवान वेंचून काडलो. पूण ताणें अविधेयपण दाखयल्ल्या वरवीं देवा विरोध केल्ल्या वरवीं वायट आत्मो ताच्या वयर येतालो आनी ताका सतयतालो. पूण दाविदान खाली आवाज केलो सिताराचो एक सिताराचो आवाज केल्लो. त्या आवाजा वरवीं कितें जालें म्हणल्यार ताका कितें सतयतालो त्या आत्म्यान समाधान मेळटालें शांत जातालो आनी तितलेंच न्ही तो आत्मो ताका भायर सर गेलो. त्या देखून कितें सांगचें म्हणल्यार हर एक आवाज काय करता एक वातावरण सृश्टी करता. वडोलाक सांगलें आवाजाक सकता तो आवाज देवाच्या उतरा प्रमाणे असल्यार ते वातावरण त्या नमनाचें आसा. आतां एक्झाम्पल आतां आमी रेतीरी घेता वयली रेतीरी घेतना आमी खंयचो आवाज भायर घालता सड देवाचें उतर आसा वयली ते कंदारा देवाच्या उतराचें आसता. तेन्ना खंयचें वातावरण कशें आसता ते बरें वातावरण आसता वयली समाधान आसता एक पीस एक बरेंपण जाता. त्या वातावरणावर लागून काय जाता एक्झाम्पल सांगचें जाल्यार एकलो व्यक्ती रेतीरी गायलो चिंतया निराश जावन डिप्रेशनान या खंतीन कांगाल जावन बरो असो चडून आयलो चिंतया. तो त्या वातावरणान बसलो देवाचे उतार आयकोन आसा. कंटिन्यू एक दीस जाले 2 दीस जाले 3 दीस जाले ताका कळीत नासले बरीच कितें जाता ताचे ते असले निराशपण ना बरो असो जावं पुरो दूख पिडा गेल्ली ताकाच कळना. कित्याक म्हळ्यार त्या वातावरण रावन ताणें खंयचो आवाज स्विकार केला म्हळ्यार देवाच्या उतराचो आवाज स्विकार केल्ल्या वरवीं त्या आवाजांत आत्मा आसा. त्या आत्म्यान काय केलें ताच्या भितर आसलें हर एक कितें उणेपण या अनेकांची सांगचें तर पयलो तो खंयच्या वातावरणाक लागून ताच्या जिवितांत इल्ले समस्या आसले ह्या वातावरणाक आयिल्ल्या वरवीं ह्या वातावरणान काय केलें आवाजान तो वातावरण सृश्टी केल्ल्या वरवीं काय जालें त्याच्या मरिफांत त्या आत्म्यान देवाच्या आत्म्यान ताचे ते असलें पुरा उणेपण काडून भरती करून ताचे ते नवे सांबाळले वयली जाता कशें. प्रेज गॉड हालेलुया. त्या देखून उडास करुया आवाज एक वातावरण आसा करता. त्या देखून खंयचो आवाज हांव खंयच्या जाग्यार आसूं पुरो खाली रेतीच्या वेळार न्ही हांव घरा आसतना जावं पुरो या कामा गाड्यार जावं पुरो खंयच्याय जाग्यार जावं पुरो आमकां जायते आवाज आयकोंक मेळटात. त्या आवाजा प्रमाणे आमी जायत्या फावटी प्रतिक्रिया दाखयता. त्या देखून आमी हांव वडोल सांगल्या मदीं आमी खंयी आसतना हांव खंयचो आवाज आयकता त्या विशयान जागृत आसचें गरजेचें जावन आसा. जर तर तो आवाज
आमकां म्हळ्यार देवातान पयस वचता जाल्यार त्या आवाजांतल्यान आमी भायर या पयस वचचे गरजेचे जावन आसा. नाजाल्यार तो काले करता त्या आवाजांतलो आत्मो आमकां नियंत्रण करन आमच्या जिवितांत तो आत्मो कितें पळोवंक अशें येता म्हळ्यार मॅनिफेस्ट ते आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा. तेन्ना उडास धरया, आतां एक्झाम्पल सांगचें जाल्यार राग आसो एक आत्मो, तो स्पिरीट. रागान आमी उलयता वयली एकामेक उलयता, तसो परिणाम खाल जाता. ते झगडे जावं बरो पयली कितेंय जावं बरो. तेच आमी मोगान उलयल्यार काय जाता, मोग आसो आत्मो ते काम करता. तसो परिणाम ते वस्तू बरेपण आमकां पळोवंक मेळटा. तेन्ना उडास धरया, ह्या संवसारांत जे जावं पुरो कोणी तुमच्या जिवितांत कोणी खंय गेल्यार आवाज भायर जाले नासतना खंयचोय एक काम जावना. देव आनी संवसार असताना म्हणल्यार उजवाड आवाज. आतां हांव तुमचे लागीं उलोवन आसा एक आवाज, बट तो आवाज तुमकां कळीत जाता कित्याक म्हळ्यार ही भास तुमकां समजता. जर तर ही भास भायल्या गांवच्यान एक्झाम्पल जपान या ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन आमी कांय उलयता तांकां कळना, तांकां फकत एक आवाज पळय. वय पूण सामा पळोवंक गेल्यार हर एका आवाजांत एक आत्मो आसा आनी आवाजाक आतां ह्या आवाजाक कांय आसा अर्थ आसा आनी गरजो घालता. त्या आवाजाक काय म्हणटात मिनींग ना, पूण पवित्र आत्म्या कळीत आसा. आतां इवन टंग्स उलयता न्हय आमी थोडी शब्द घालता वय उराला राका शिंदाला वय गे वय रे बाबा वय गे वय थोडे शब्द ते उतरात पूण ती भास तेंची घे पूण आमकां कळीत आसना. पूण आतां गरजो घालतना पवित्र आत्मा गुप्त जाता समजता वय जाता. गे तो एक आवाज वय गे वय वय गे ताका अर्थ मिनींग ना, पूण पवित्र आत्म्याक कळीत आसा. पवित्र आत्मा तांचो संदेश घालता, आमकां कळीत ना कित्याक ती आत्म्या जावन उलोवन ती भास जावन आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून हांवें सांगलें आवाज एक वातावरण आसा करता. दाविदान केल्ल्या आवाजा वरवीं एक दार उक्तें जालें आनी वातावरण सवलती आसलेल्या वायट आत्म्या जावन सुटका आनी पर्याय ताका मेळ्ळो. खाली दाविदान वचून सितार कणगून ताचो अभिषेक आसलो. तो कितें अभिषेक आसलो त्या वरवीं ताणें केल्ल्या आवाजांत तो आत्मो वचून कितें सौलाक टॉर्चर करतालो या सतयतालो त्या आत्म्या जावन ताका सुटका लाभली. प्रेज गॉड, हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज गॉड. विषय तुमकां समजता न्हू? समजता Yes, समजता हांवें कितके थोडे विशय. प्रेज गॉड, ताचो अर्थ हालेलुया. तुमी सांगले ताचो समजता पळय, समजता पवित्र आत्मा आमकां कोमो करता. ओके, प्रेज गॉड. आनी आमी उडास धरया. नेक्स्ट कितें म्हळ्यार आमी खंय पावले हांव? प्रेज गॉड. आवाज जो आवाज आमी जाय आमच्या तोंड येता तो. ओके, तर आवाज काय जाता म्हळ्यार आवाजा वरवीं आत्म्या आशार पाशार करता. कळ्ळें गे? आवाजांत आत्म्याक आशार पाशार करता. आमी काय उलयता आवाज काडटा तातूंत काय आसा आत्म्या आशार पाशार करता. स्पिरीट पळय गे, देवाचे उतार सांगता न्हय, देवाचे उतार आत्मो आनी जिवीत वय गे, स्पिरीट अँड लायफ. देवाचे उतार स्पिरीट अँड लायफ वय गे. वय जॉन 6:63 की हांव चिंता पळय, हांवें देवाचे उतार उलयले उतार आत्मो आनी जिवी जावन आसा. ते स्पिरीट देवाचे उतार म्हळ्यार आतां हांवें उलोवनचे उतार तुमकां आयकता मात्र, पूण दोळ्याक पळोवंक मेळना. कितें दोळ्याक पळोवंक मेळना ते पुरा खाले जावन आसात. ते काम करता जाल्यार ते स्पिरीट. आतां देवाचो आत्मो, देवाचे दूत, पवित्र आत्मो, स्पिरीट आत्मो वय गे. तशेंच सैतानाचे दूत ते दोळ्याक दिसना, ते स्पिरीट. त्याचे आवाज एक स्पिरीट जावन आसा आत्मो. हे आवाज काय करता म्हळ्यार आत्म्याक त्याने आशार पाशार करता. कशें आमी एका जाग्यार जावन एक वस्तू ट्रान्सपोर्ट करता गाडये मुखांतर,
तशें तो आवाजय काय जाता ही आत्मे आशार पाशार करता एका जाग्यार जावन आनी एक वर्षे पावता आतां हांव हांगा जावन उलोवन आसा पूण तुमकां ते आयकता वेगळे होय. तो आत्मो आमी कितलेकी पयस आसा पूण ह्या माध्यमा मुखार हांवें उलोवचें तुमकां आयकता दोळ्याक मात दिसना खाली आवाज मात्र आयकता आवाज साऊंड वेगळे तो एक आत्मो त्याला म्हणून आत्मो काय करता आवाज आत्म्याक आशार पाशार करता तितलेंच न्ही तर आमकां कळीत आसा आत्म्याक सकत आसा केदां आमी देवाच्या उतरां मरिफात इवन फोनार जाल्यार हांगा रावून के मिनीट दुसऱ्या गाड्या आमी मागल्यार तांच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक मेळटा कित्याक त्या उतार आत्मो जावन आसा तो आत्मो वचून कितो त्या मनशाच्या व्यक्तीच्या जिवितांत तो कितो तो आनीक दुसरो आत्मो कार्य करनासा त्या आत्म्याक वचून सतयता तशें दाविदान सितार वाजयलें अभिशेकान सवलाते असलो खोटो आत्मो भायर गेलो तशेंच आमी देवाची उतरां उलयतना हे आवाज भायर घालतना तातूंत आत्मे आशार पाशार जातात आनी तेय वचून ते कार्यरूपाक देंवतात कित्याक पवित्र आत्मो ते कार्यरूपाक करता कित्याक हर एक ते पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसलें कित्याक आमकां कळीत आसा जेजू उपरांत ताचे शिश्य सगळ्यांनी गेले सुवार्ता प्रगट केलें आनी पवित्र आत्म्यान तांणी कितें शिकयलां हर एक कितें शिकयलां अद्भुतां कोणांनी तीर केलें तें पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्यातून उडो सवरया आवाज आत्म्याक आशार पाशार करता हर एक वेळार आमी आवाज आयकता आमी चिंतूंक जाय त्या आवाजान खंयचो आत्मो आसा पळय तर सकट आमी आयकल्यार ते आत्मे आमकां नियंत्रण करतात पळय आतां आमी एग्जाम्पल आतां समस्येचे प्रॉब्लेमाचे ते आवाज आयकता पिड्याचे कॅन्सराचे जावं बरो आनी काय मारेका नाका जाल्यार जाल्यार काय जाता ते आत्मे आमकां नियंत्रण करता एग्जाम्पल आतां आमी एग्जाम्पल आमी एक खंयचेय एक वायटाचे विशयान आयकून आसा वायट सवयाचे जावं बरो या व्याभिचारा विशयान जावं बरो या प्रद्वारा विशयान जावं बरो या अनेक ते आवाज काय करता जर तर आमी तातूंत कंटिन्यू आयकून जाल्यार ते आत्मे आमकां नियंत्रण करता त्या देखून उडास दवरया आमी खंयचो आवाज आयकता ते आमी चिंतूंक जाय त्या आवाजांत खंयचो आत्मो आसा आनी खंयचो आत्मो आमचे लागीं संभाशण उलोवन आसा तितलेंच न्ही तो आवाज काय करता परत आमचे लागीं उलयता संभाशण करता आनी खंयचो आनीक तो अर्थ दिता असा म्हणून या अर्थ दिता म्हणल्यार तातूंत म्हळ्यार आमकां खाले त्या आवाजांत खाले म्हणून एक आत्मो या संदेश आसता प्रेज गॉड हालेलुया आतां पळय वडोद हांवें सांगलें कशें तो व्यक्ती एकलो व्यक्ती रेतीर आयलो त्या वातावरणात बसलो ताणें आवाज या उतार आयकले आवाजा मुखार आनी स्वीकार केलें त्या आवाजान उतरांत आत्मो आसल्या वरवीं ताची ती परिस्थिती बदलली त्याच प्रमाणे आमी खंयच्या कितें आयकता त्या आवाजान खंयचो आत्मो आमच्या लागीं संभाशण करना आसा म्हूण आमी पळोवंक जाय ना तर काय जाता म्हळ्यार आमी त्या आत्म्याक अधिकार दिता ते वातावरण सृश्टी करूंक म्हळ्यार आमी खंयचो आवाज आयकता खंयचे उतार आयकता आवाज त्या आवाजाक आमी अधिकार दिता एक वातावरण सृश्टी जावंक हळूहळू वातावरणा विशयी सांगलें कशें तें म्युजीक या मरणाच्या वेळार ते एक वातावरण आसता या काजरा वेळार ते आवाजा वरवीं ते एक वातावरण सृश्टी जाता तशेंच हांव आयकोवच्या आवाजांत आत्मो आसल्या वरवीं हांवें चड आनी चड तो आवाज आयकल्या वरवीं हांव एक वातावरण सृश्टी करना आसा आनी तितलेंच न्ही ताचे फळ मॅनिफेस्टेशन म्हज्या जिवितांत पळोवंक मेळटा ताका दार बागेल उकोट काय म्हणटात ओपन करचें काम म्हजें हांव ताका उक्तें केल्यार तो आत्मो म्हज्या नियंत्रणांत घेता ताच्या नियंत्रणांत आनी ताचे फळास म्हज्या जिवितांत पळोवंक मेळटा प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी थोड्या संगती आमी शिकत जाय कित्याक म्हळ्यार
आमकां थोड्या फाटी तुमी आयकलां बरो दर्शना विशयांत दर्शन जावं बरो कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार आशार पाशार जाता आवाजा वरवीं आणि तो आवाज वातावरण सृश्टी करता या निर्माण करता तशेंच आमकां दर्शना विशयांत आमकां कळीत आसा जायते फाटी देव दर्शना मुखांतर उलयले उल्लेख बायबलांत जायते कडेन आसात एक एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार पेद्रूक एक दर्शनांत एक शिडा कशी आयली तातूंत पुरा जातीच्यो मनजाती असल्यो धर्मूच्या कृत्यार आसा तातूंत काय केलें पेद्रूक म्हळ्यार उठ मार खा म्हळ्यार भेदभाव करनाका ताचे विशयांत काले आसा एक टॉपिक म्हळ्यार दर्शना मुखांतर असो अर्थ वातावरण म्हणल्यार काले म्हळ्यार देवाचे उतरागी ती सगत आसा देवाचे उतार एक आत्मा जावन आसा जर तर हांव देवाचे उतार चड आमी नियाळ केल्यार आमी ताचो आवाज आयकल्यार देवाचो आत्मो पवित्र आत्मो आमकां हाती घेता आनी ताच्या विशयान आमकां चड आनी चड ते वातावरण सृश्टी करता आनी ताचे मॅनिफेस्टेशन आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा प्रेज गॉड पूण काय म्हळ्यार गरजेचे ताका वातावरणाक मनशाक आमकां अधिकार दिला कळ्ळें न्ही कित्याक अधिकार आशार पाशार करूंक आनी हेरांक दिवंक की हांव खंयच्याच चड वेळ करचो नासा ताचेर वचून आसा आतां एग्जाम्पल आतां हांव चड देवाचे उतार चड आयकता जाल्यार हांव हेरा लागीं खंयचो आवाज भायर काडटा खंयच्या विशयांत उलयता देवाच्या उतरा विशयांत पळय तसो हांव चड वेळ संवसारी रितीन या राजकीय विशयांत या हेर विशयांत हांव चड वेळ कसिता जाल्यार हांव उलयतना एकामेकाक खंयचो आवाज भायर काडटा संवसारीक सांगत पळय त्या देखून सांगचे हांव खंयचो चड आवाज आयकता तेच हांव म्हज्या जिवितांत ताका दार तेंकन दिता आनी ताचेच मॅनिफेस्टेशन पळोवंक मेळटा समजलें तशेंच कितें आसा ते आत्मो ताचे विशयांतूच प्रतिक्रिया म्हजे भायर येता तातूंत गरजेचें जावन आसा हांव खंयच्या आत्म्या सांगता आनीक सांगता खंयच्या आवाजा सांगता चड वेळ कसून आसा त्या आवाजाक वातावरण सृश्टी करूंक आनी म्हज्या जिवितांत नियंत्रण करून हांवूच अधिकार दिता त्या देखून आमी चड आनी चड देवाच्या आजारपणांत देवाच्या एकवटांत चड आनी चड वेळ कसोचो गरजेचो जावन आसा त्या जाल्यार मात्र आमकां तो आवाज मात्र सारक्या वाटेन व्हरता जर तर आमी देवाच्या उतराक विरोध असलेल्या सांगात चड वेळ कसिल्यार तांचो आवाज काय करता एक दीस आमकां तो नियंत्रणांत घेता आनी ताचे फळच आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय आमी आतां सुबेचे उतार या संदेश घेवंक वा स्वीकार करूंक आमकां थोडे माध्यमां आसात वय येता ताजे काळजी संदेश देवान जायते संदेश दिला थोडे कशे दर्शना मुखार स्वीकार करतात थोडे प्रवाद करून प्रोफेसी म्हणटात वा स्वप्ना मुखांतर आमकां कळीत आसा जायते फाटी देव स्वप्ना मुखांतर उलयला झुजे लागीं दोगी झुजे लागीं वय पोरण्या सोल्यांत झुजे लागीं स्वप्नांत उलयला आनी नव्या सोल्यांत स्वप्ना मुखांतर आतां दर्शना विशयान सांगचे जाल्यार पावलाक दर्शना मेळ्ळ्यात आनी पावलांनी आमच्या पेद्रूक आनी निदर्शना पोरण्या सोल्यांत जायतीं निदर्शना दर्शना पळयलीं आसात आनी आनी कितें प्रोफेसी वय प्रवाद करणं दानियेलाक वय दानियेलाचें दर्शन मस्त दर्शन मुखांतर देव उलयता वय कित्याक म्हळ्यार आनी चड वेळ खंयच्या आवाजांत वेळ कसितात ताचे त्या वेळार काय जाता तो आत्मो तांकां नियंत्रण धरल्या वरवीं नियंत्रण केल्ल्या वरवीं ताचे पालितांश ताचे रिजल्ट तांच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा पळय आतां एग्जाम्पल हांव सगळो वेळ वरात फिल्म पळोवन आसा वरात हें करनासत जाल्यार म्हाका स्वप्नां खंयची पडटात पळय बायनाक बिरांक पड वय हांव सगळो दीस वायट फोनोग्राफी पळोवन आसा सगळो दीस अनैतीक पळोवन आसा
त्याला म्हणजे कुडींत आम्ही खंयची स्वप्नां पडटात खंयचे चिंता येता हांव कितें करून आसा तशेंच वय म्हळ्यार ते आत्मे आमकां नियंत्रण करतात आमकां कळीत ना ते बरो स्पिरीट म्हणून तरी एक आत्मा आमकां कंट्रोल करतात त्यातून जर तर हांव देवाच्या उतरांत चड वेळ कसिता जाल्यार ताचें ध्यान करता नियाळ करता तो आवाज हांव भायर काडटा जाल्यार तेन्ना देवाचो आत्मो म्हाका नियंत्रण करता ताच्या मुखार फाट काले जाता म्हाका दर्शनां स्वप्नां मुखार देव आमच्या लागीं उलयता प्रेज गॉड हालेलुया 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 देखून आमची काय म्हणटात आत्मीक एंटाना वरवीं देवाचें उतर स्वीकार करूंक समजूंक जाता आमकां गोत्ता एंटाना आसतात वेगळी ते जाल्यार आमी पयले कळीत आसा आमकां आमचे लागीं दूरदर्शन टीव्ही आसल्या ते जाल्यार काय करतले हांव भायर एंटाना घालतले हांव ते एंटाना सारक्या पोजिशन आसल्यार तातूंत एक ल्हान रिसिवर आसता त्या एंटाना मुखार रिसिवराक येवन टीव्हीक कनेक्ट जाता जाल्यार ते करेक्ट एंगलार आसल्यार मात्र काय जाता ते फिल्म या ते प्रोग्राम आसा आमकां टीव्ही मुखार पळोवंक जाता तशेंच आमची आत्मीक एंटाना सारखे आसल्यार मात्र देवाचो संदेश देवाची खंयचीय खबर आमकां आयकोंक समजूंक जाता स्वीकार करूंक त्या देखून हर एका जाग्यांत आवाज एक शक्तिवंत माध्यम जावन आसा हर एका जाग्यांत हर एका क्षेत्रांत आवाज एक शक्तिवंत माध्यम तो एक माध्यम जावन आसा ताच्या मुखांतर हर एक वातावरण शास्त्रीय जातात तातूंत हर एक आवाजांत आत्मो आसा तातूंत कशें आमकां फक्त प्रोग्राम एक चॅनल आमकां पळयचे जाल्यार आजकाल डिश एंटना आयल्यात ते डिश एंटनाय सारक्या एंगलार आसल्यार मात्र सारक्या रितीन आसल्यार मात्र तातूंत रिसिवर आसता पोजिशनार ते रिसिवर आमी टीव्ही कनेक्ट केल्यार आनी ते एंटना डिश एंटना जावं बरो खंयचे एंटना सारक्या एंगलार आसल्यार मात्र ते प्रोग्राम आमकां पळोवंक जाता त्याच रितीन देवाची दर्शनां देवाची स्वप्नां आमचे आत्मीक एंटना सारक्या रितीन आमी आसल्यार देवाच्या आमी देवा सारकेसो आमी आवाज काडल्यार ना देवाच्या उतराचो चड आवाज देवा विशयान आमी नियाळ केल्यार आमचे आत्मीक एंटना सारके आसतात तेन्ना आमी देवाचो थाळो आयकोंक देवाचो संदेश देवांतल्यान कितें येवंक आसा मेसेज आमकां आयकोंक सुलभ जाता त्या देखून ही आत्मीक एंटना फायन ट्यून करचें काम आमचें जावन आसा आमकां कळीत आसा पयलो तो रेडिओ आसता त्या रेडिओंत बँड आसात SW MW कॅलिबर आसात ते जाल्यार ते नॉब आमी घोंडेता ते करेक्ट आमी फायन ट्यून करूंक आसा ते जाल्यार ते फायन ट्यून करता ते जाल्यार मात तो आवाज सारक्या रितीन आमकां आयकता फायन ट्यून केल्यार तशेंच आमी देवाच्या थाळो आयकचे जाल्यार आमचे फायन ट्यून करूंक आसा आमी आवाज सारको करूंक आसा देवाचे सण आनी सण आयकूंक आसा आमची चिंता आमी बदलूंक आसा त्या चिंता बदलूंक देवाच्या उतराक सकत आसा आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान पुरो जाताना आमकां काय जाता फायन ट्यून करताना आमी सड आनी सड ते जाल्यार देवाचो थाळो आमकां सारक्या रितीन आयकोंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 प्रेज गॉड तितलेंच न्ही उदाहरणाक पळया आमी सांगचे तर हांव आतां कितें सांगून आसा ते एक आवाज वय गे आतां एक हांव तुमचे लागीं आवाज करनासतना हांवें एवढो सांगलें हो आवाज हांव कितें उलयता तुमकां समजता कित्याक म्हळ्यार तुमकां कोंकणी भास येता जर तर कोंकणी भास येनासल्यांक भायल्या गांवच्यांक तो एक फकत एक आवाज जावन उरता तुमकां कळीत जाता कित्याक म्हळ्यार हांव कितें उलयता तुमकां समजता कित्याक तुमकां ती कळीत आसा म्हजो आवाज पळय गे प्रेज गॉड तशेंच कळीत आसा हांव कितें सांगून आसा ते सक्कडी काले जावन आसा स्पश्ट जावन आवाजाचेर वचून आसा म्हणून आमकां कळीत आसा तो एक आवाज जावन आसा आनी काय म्हणटा आनी त्या आवाजाक एक अर्थ आसा आतां हांवें उलोवनच्या आवाजाक एक अर्थ आसा ते अर्थ तुमकां कळीत आसा कित्याक तुमकां ती भास समजता त्या देखून अर्थ आसा त्या देखून तुमकां समजता जर तर ही आवाज आतां हांव करता दुसऱ्यांक कळीत नासल्यांक ही भास
तांकां फकत एक आवाज आसा तांकां अर्थ कळीत आसना बट ताका अर्थ आसा तांकां कळीत आसना. तशेंच आमी देवाचे सत्यन आमी आवाज करतना त्या आवाजाक एक अर्थ आसा आमकां कळीत आसना पूण पवित्र आत्म्याक कळीत आसता. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पूण वो आमी प्रसार करता या कळीत जावंसो तो आवाज जावन आसा. आतां आमी काय करना आसा कळीत जावंसो आवाज हांव प्रसार करना आसा. त्या जाणां कळीत नासलो आवाज प्रसार करतना म्हाका कळी जायना. आतां वडोल हांवें सांगलें आवाज म्हणटाना सावंड या गरजोने घालताना तो कळीत जायना तातूंत काय जाल्यार आमकां कळीत जायना पूण आत्म्याक कळीत आसा. आत्मो तातूंत एक संदेश घालता, पवित्र आत्मो. म्हजें काम जालें आवाज भायर घालचे पूण आत्म्याचें काम ताका संदेश घालचे. आमकां कळीत आसा आमी केदाळा आवाज करता अनेक रीती सांगचे तर आमी केदाळा गरजोने घालता आमी काळोखाच्या राजा विरोध आमी झुजाक घालता झुंज भरता. काळोखाचो जर आमी न्ही आमचें काम खाली आवाज करचे आमच्या तर्फे पवित्र आत्मा ते कार्य करपाक देंवता आनी ताका जाय जाल्लो संदेश घालता आनी आमच्या जिवितांत खंय काले आसा तो आमकां सारके करून त्या कितें अडखळ आसा आमचे तोंड काडून व्हरता आनी आमकां देवाचोय आमचो संबंद चड आनी चड काय म्हणटा घट आनी बळादी करता. प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया. आतां हांव एक आवाज करता म्हणया हो एक आवाज वय गे ह्या आवाजान कितें आसा ते आमी खंयच्या रिती समजत हांव तयार केली कितें खंयची ताच्या मुखांत वता आनी आवाजांत कितें आसा ताका तुमी उक्ते कर दिवचे तुमी जावन आसात. तुमी खंयच्या रितीन तो आवाज स्विकार करतात खंयच्या रितीन समजतात त्या प्रमाणे तुमी काय करतात ते उक्ते कर दितात. म्हळ्यार त्या आवाजांत एक आत्मा आसा तो आत्मो काय करता तुमी खंयच्या रितीन समजून घेतल्या त्या प्रमाणे आमी काय करता त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा. त्या लागून आमी आवाज करतना आमकां पयलें कळीत आसा जें देवान आमकां कित्याक रचला, आमी कोण जावन आसा. आमी एक्चुअली आत्मो स्पिरीट आमी आत्मो आमकां दोळ्याक दिसना त्या देखून आत्म्या जावन करचे मात्र आमकां फळादीक जाता आनी रिजल्ट पळोवंक मेळटा. केदार आमची सेन्स नॉलेज आमी वापरता आमची जाणवाय वापरता तेन्ना आमच्या जिवितांत अलौकीक संगत्यो पळोवंक मेळना. केदार आत्म्याच्यो संगत्यो आमी वेपन उपयोग करता तेन्ना मात्र आमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक जाता. आमकां कळीत आसा आमचे झुजू आत्मीक संवसारा विरोध दोळ्याक दिसच्या संगते विरोध न्ही दोळ्याक दिसना तेल्या आत्मीक संवसारा विरोध काळोखाच्या राजा विरोध. देवान ऑलरेडी झूज केला आतां आमी काय करूंक आसा आमचे झूज आमी म्हणूंक आसा. आमी येदोळ म्हणसर काय करतले म्हळ्यार आमी देवाचे उतर वापरून आमचे पसत आमची प्रोटेक्शन करतालो. केदार आतां आमी गरजोने घालूंक सुरू केले आवाज तातूंत आमी चड आनी चड कितें करना आसा म्हळ्यार वायट सत्य विरोध झोजून आसा आमचे पासून जावं बरो हेरां पासून जावं बरो संवसारा पासून जावं बरो आनी कोणा गरजे वतर जावं बरो ते आमकां कळीत आसना पूण आमचो मनोभाव त्या वेळार खंयच्याक आमी गरजोन करता ते आमच्या मनार आसल्यार आमकां कळीत आसल्यार त्या एरियांत आमकां बरेपण पळोवंक या सुटका आमी मॅनिफेस्टेशन पळोवंक आमकां मेळटा. प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून उडास करुया हरी एक आवाजाक आतां उलोवच्याक अर्थ आसा. व्हडलो सांगले आतां आमी खंयचेय आमी काय उलयतना ताका एक अर्थ आसा खंयच्या रितीन तो स्विकार करता त्या प्रमाणे जावन आसा. त्यातून आमकां कळीत आसा जे हांव आतां आवाज भायर घालता काय उद्देशा खातीर कितें कारण कोणा पासून कळीत जावन गेल्यार खंडीत ताचे बरेपण आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा. प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया. पळयात आतां अनेक रिती सांगचे जर आतां हांव तुमचे लागीं उलयता ते तुमकां आयकोन आसा वय गे वय गे पूण हेतून आमी आतां आयकता कशें ते स्पिकरा मुखांत वय गे फोनांत स्पिकर आसात जावं पुरो या कंप्युटर आसल्यार लॅपटॉप खंयचेय वय गे तातूंत स्पिकरा मुखांत आमकां आयकता वय गे आवाज
वय त्या स्पीकराक आयकूंक जाता की ना स्पीकराक खाली आवाज भायर घालचे आमी उलयल्ले भायर घालूंक जाता पूण ताका आयकूंक जायना परत वय गे त्या स्पीकराक ना पूण आमकां जाता की जाता वय गे म्हणल्यार देवान आमकां त्या परी रचला पूण तांकां तशें ना जायना वय गे तसो अर्थ खाले म्हळ्यार आवाजांत खाले आसा तर एक आत्मो आसा म्हणून जालें वय गे तो आत्मो असल्या वरवीं ते आमकां आयकता स्पिरीट वय गे आतां म्हळ्यार एक आमी हांगा फोनार जावन कोणा मदीं मिनिस्ट्री करता म्हणजे चिंतया आं ताका मस्त समस्येर आसता तो व्यक्ती प्रॉब्लेमार आसता त्या व्यक्तीक आमी देवाचे उतार सांगता आमी हांगा उतार हे आवाज काले करता रावून ते जाल्यार काले जाता आयकोन इल्ल्या वेळार वय आता म्हाका तो व्यक्ती काले म्हणटा म्हागेलें समाधान जालें म्हजें कितें गेलें बरेंपण उरलें म्हाका कितें हळू जालें म्हणटा वय गे कित्याक म्हळ्यार त्या उतरांत आवाजांत एक आत्मो आसा वय गे स्पिरीट आसा तो आत्मो वचून ताका काले ते त्रास दितालो त्या आत्म्याक वचून काले करता वो बरो आत्मो जाल्ल्या वरवीं सतोसो आत्मो जाल्ल्या वरवीं ते उतरां देवाची उतरां जाल्ल्या वरवीं त्या आत्म्याक वचून भायर घालता कशें पळय साऊलाक दसतलो तो खोटो आत्मो दाविदान आवाज भायर घालो त्या आवाजाक लागून कितें जालें ताचे भितर आसलेलो सितार वाजयले ताच्या मुखान कितें जालें ताच्या भितर आसलो आत्म्याक हांव ताका सुटका मेळ्ळी तितलेंच न्ही तुमकां कळीत आसा जेरिको मु तो जेरिको टावर बॅबिलोन जेरिको वय जेरिको आवाज पागोड जेरिको स्वभाव जेरिको मु सामो मु यस तांणी काले केले ते आवाज गेलो वय गे तुतीरेसो वय गे आवाज त्या आवाजाक लागून केदो व्हडलो तो काले म्हणटात जेरिको कोटे बुरोजू कोसलाले वय गे कोसळून पडले वय गे वय आवाज घाल्लो वय गे म्हळ्यार केदळ आमी ताका म्हणजे देवाच्या इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे दितना कळ्ळें देवान आमचे मागणे आयकोनचे म्हळ्यार तो थोडी सूचना दिता ते आमी फॉलो करचे तितलेंच देव आमचे मागणे आयकता म्हणटाना जबाब दिवचे देवान जबाब दिवचे म्हळ्यार तो थोडे तुका इन्स्ट्रक्शन दिता तुवें ते फॉलो करीत ते जाल्यार ते इन्स्ट्रक्शन तूं फॉलो केल्यार तुका ताचे फलितांश मेळटा जर तर देवान तुजे मागणे आयकले म्हणटाय पूण तूं ताचे इन्स्ट्रक्शन फॉलो करना जाल्यार तुज्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके तुमकां समजलें की थोडें सांगचें ಎಂದನು म्हाका समजलें समजलें न्ही प्रेज गॉड होय हालेलुया ओके फादर काही म्हणजे सांगू आसा तुमकां ना बरें असलें ब्रदर म्हळ्यार हर एक उतार एक आवाज क्रिएट करता त्या आवाजान आत्मो आसा आत्मो आसा म्हळ्यार ते उतरान तुवें कितें उलयलां पळय यस ते काले उलयलां तेंत तो आत्मो कार्यरुपाक हाडटा आतां असो आसाय हांव बरो आसा ते बरो आसा म्हणलो तो आवाज तो एक आत्मो जावन तेंत तुजें तें काम करता तूं बरोच आसाय हांव कांय तांकाना तो एक आवाज केरळा ते तो आत्मो ते बरो हांव कांय तांकाना म्हणले उतराचो इफेक्ट तुजें तें मॅनिफेस्ट करता म्हळ्यार एक सिंपल सांगचें जाल्यार बरो आसा म्हळ्यार बरो आसा म्हणलो तो आवाज तो आत्मो कंडी जावन तो पवित्र आत्म्याचें तें पवित्र आत्म्याक संबंद जाल्ले म्हणयात हांव कांय तांकाना तो एक आवाज तो एक खोट्या आत्म्याक संबंद जाल्लो आवाज तें तुजें तें मॅनिफेस्टेशन करता सिंपल सांगचें जाल्यार न्ही करेक्ट हय देखून हर एक उतार एक आवाज क्रिएट करता तो आवाज पवित्र आत्म्याक संबंध जाल्लो वा सर्गींच्या राजाक संबंध जाल्लो वा खोट्या आत्म्याक संबंध जाल्लो वा देवसराच्या राजाक संबंध जाल्लो आणि रिजल्ट आमी आमची जबाबदारी केवळ आवाज क्रिएट करचो एक उतरा मुखांत आनी एक टांगसा मुखांत वा गरज घालचे मुखांत आमकां समजून तितली भास पवित्र आत्मो ते ताका समजता जाल्ले नेमके ते आमच्या जिवितांत जारी घेता
मागीर Yes. आमी आयकोनचो आवाजूय आमचेर एफेक्ट करता. खंडीत खंडीत खंयचे आयकताय तें जर तर तूं घेताय जाल्यार वय थोड्या फावटी तुका नाका म्हण जाल्यार आयकोंक मेळोंक पुरो पूण तूं वय तें घेनाय तेन्ना कांय इफेक्ट पडना. करेक्ट. आतां तें तूं थंय बसलाय थंय खाली नेगेटिव्ह तूं उलोवन आसात पूण तूं घेनाय तें तुका एवॉयड करूंक जायना म्हणची ती पूण तूं तें घेनाय जाल्यार तुजेर इफेक्ट पडना ते तूं इंटरेस्ट वय दिवन घेताय जाल्यार तें तुजेर नेगेटिव्ह इफेक्ट वय म्हळ्यार एक्सेप्ट इट वय आता तशें म्हळ्यार आनी एक सांगचें तर जर Yes. तर हांव त्याच जाग्यार रावल्यार येस येस एक ना हा एक दीस लायक उलयता एक्झॅक्टली सिट्युएशनार. तुका हांगा अवकाश काल्या एवॉयड करूंक न्ही गी तो जागो एवॉयड करया येस 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 म्हळ्यार त्या वेळार आमी काय म्हणटा इग्नोर करता बट तुम्ही पळोवंक एक्झाम तुमच्या लायफार पळया म्हज्या जिवितार पळयला आयकता पूण त्या दाळा तो नकारात्मक आवाज थोड्या सिट्युएशन आमकां उडास हाडटा परते. ओके 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 वय तें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार अशें आयकल्लें वय वय तें तुजें तें इफेक्ट हें जाता त्या वेळार न्ही जाल्यार आनी वय खंयच्या वेळार म्हण एक रितीन भायर येवंकू साद आसता वय 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 म्हळ्यार बेटर तले सिच्युएशनांत एटमॉस्फियर येता एवॉयड करचें बरें म्हणचें न्ही गी वय पयस रावचें आमकां कळना न्ही तो स्पिरीट एक्झॅक्टली 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 तो केदाळा त्या वेळार आमकां उडासा काडटा त्या एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली पर्टिक्युलर त्या काय म्हणटात त्या सिट्युएशनार एक्झॅक्टली त्याने सांगले उतराळे त्याने त्या वय वेळार तशें जाता पूण वय नाका वय वय म्हाका बेटर टू तशें एवॉइड जावं इट बेटर ते जावन आमी एवॉइड पयस येस प्रेज गॉड हालेलुया ओके येस आनी कोणाक काही सांगू आसा टेस्टमनी काय आसा प्रेज गॉड जिजोनी अरी एका वेळार तसो आवाज भायर गेलो वय गे अरी एका काळार एक काम करतना मिरेकल खंयचेय उतर दितना जावं पुरो त्या उतरांत सकत आसा आत्मा आसा तो आत्मा वचोन संपूर्ण रिझल्ट या सुटका पळोवंक मेळटली देवाची महिमा प्रेज गॉड येस आमी इल्लो वेळ गरजोन घालया मागीर 2 मिनटां मागीर आमी क्लास एंड करया
प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. मंगळ बाप्पा यावर त्या वेळा पसरतो आम्ही तुका अर्गानिता आयच्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या शक्तीनं जायची दिसा तुवें उगडा पे केल्या पासून आम्ही तुका अर्गानिता. वय बाबा तुवें संसार असताना तुवें आवाज भायर गेलोय आणि उजवाड म्हणलंय अरे एक तुझ्या उतराप्रमाणे झाले. तशेंच आमच्या जिवितांनी आमच्या समस्या वेळार आम्ही सारको तुझ्या देवासारखे सो आवाज भायर काढणं त्या समस्याक पर्याय सोदूंक पवित्र कृपेन आमकां कुमक करच्या पासत आणि आमकां आज तुवें शिकयल्या पासत आमी तुका अर्गानिता. अशें ह्या संवसारांत तू कशें ह्या संवसारांत जैतेवंत जिवीत जियेलोय तशें आमी बरें जैतेवंत जिवीत जिवन तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आम्हा सर्वांक फौजान मागता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. ओके. तुमकां कळीत आसा आमची मुखली रेतीर परवा सोमारा नेक्स्ट हप्त्यांत 8 तारीखे जावन स्टार्ट जाता. उरलाल एक धर्मात आसतले ब्रदर येतालो आणि दयाकरन तुमकां मेसेज आसात ती दयाकरन एकामेकाक फॉरवर्ड करा. आमकां कळीत आसा देवाच्या उतराची कितली गरज आसा आमच्या ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जिवंक. कशें आमी उजवाडांत देवाच्या कृपेन येवन पावल्या तशें एकल्यांनी उजवाड अनुभव करूंक आसा. त्या देखून एकामेकाक कळीत करा. तुम्ही येताना एरांकी आपोवनाका. प्रेज गॉड. जॉईन जाल्ल्या समेस्तांक थँक्यू व्हेरी मच. आम्ही फाल्यां परत मेळया. आणि कोणाक कितें काय सांगू आसा? प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज गॉड ब्रदर. Thank you, brother. थँक्यू समेस्तांक. Thank you, जॉईन जाल्ल्या Samasthan. समेस्तांक. Thank प्रेज you. गॉड. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus.